विश्वकोंकणी केंद्राचे लाईव्ह स्टुडिओ दखून पदमाधुरी कार्यक्रम तुम्ही सगळी ऐकत हाची सगळ्यांके स्वागत करतस. मनुष्य कशी चिंतन करता, ह्युमन थिंकिंग प्रोसेस म्हणत, ह्युमन इंटेलिजन्स प्रोसेस हे हक्क नक्कली करून ते एक मॅशिना मूलक करयला रे. ते मॅशिनाक शिकोवचें न्ही, जे मॅशीन लर्निंग आजे आमगेल मध्यांतू हे कृतक बुद्धिवंतिका आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणलें सगळे व्यापक जावन भारी एक बदलावण हाडतस. तसं वेळार हाजे विशय थोडेच आमी हाजे ज्ञान आमकां अगत्य आसता. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सांत आमी येदोळताय मॅशिनाक मनशाल वरीची चिंतन करूंक शिकयत आशिल्ली. आत्तां ताज्या पशी मुखार वचून आमी रचनात्मक कृतक बुद्धिवंतिका जनरेटिव्ह आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणून एक स्टेजाक पावल्याच. हांगा हे मॅशीन लर्निंगा पशी चड मुखार गेले आमी. मॅशीन लर्निंगांत कसले आशिल्लें ताज्या पशी एक चड विशय म्हळ्यार मनशाले नरमंडल तक्काच कृतक करून ताजी प्रोग्रामींग अंतू घालल्यार ताका आमी डीप लर्निंग गहन जावन शिकचें म्हणटा. मॅशिनान शिकचें न्ही, ताज्या पशी गहन जावन शिकचें, हे आज आमगेले मुखार आसा. हाका कंप्युटराक ते CPU पावना, सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट पावना, ताका आमी GPU म्हण एक जावका. GPU म्हणल्यार ते ग्राफिकल प्रोसेसिंग युनिट जावका. आनी हांगा मॅशीन लर्निंगांत आमकां डेटा म्हणटाले आमी, हांगा बिग डेटा म्हणटा आमी, म्हळ्यार व्हड दत्तांशाचे एक संग्रह जावका. आनी मॅशिनाक तरबेत जेवचे मॅशीन लर्निंग क्षेत्रांत उण आसा, डीप लर्निंगांत चड आसा. तशें केल्लें ना, आज आमी आट्टायनातील काम पुराय आज मॅशीन करतास. आमी बारी एक अर्था आयकल एक साधन म्हळ्यार चॅट GPT. चॅट म्हळ्यार आमकां गोत आसा, प्रश्न उत्तर दिवन एक संवाद करचे. GPT म्हळ्यार कसलें, जनरेटिव्ह प्री ट्रेन्ड ट्रान्सफॉर्मर. जनरेटिव्ह म्हळ्यार ते सृश्टी करता ताजींतल्याकच. प्री ट्रेन्ड म्हळ्यार ताका जावंक जाल्लें प्रोग्रामींग सॉफ्टवॅर आमी दिला, कशी दिला म्हळ्यार ते एक चूक केला रे, ते चुकीक उडगास्तोर मागीर ते करना वापस. मनीस कशें करता तशीच त्या जल्मी ती मनशाल अगत्य ना, संपूर्ण काम तेच करून दिता. आमी आयकलाच्या अर्था एक वार्त कसो म्हळ्यार सोशल पॉलिसी म्हणून एक विशयार एक 2000 शब्दाचे एक प्रबंध बरे 20 मिनिटांनी चॅट GPTन रचन जाल्लें. म्हळ्यार हें काम मनशान वाजून कोरक येल्यार ताका 3 म्हयन्याचें काम आशिल्लें. इतले अगाध प्रमाणाचे ते सगळे संग्रह आशिल्ले ते दत्तांशा भितर सोशल पॉलिसी विशय खंय खंय येता ताका पूर अध्ययन करून ताका चंद जोडसून एक प्रबंध केलें. आनी आमी आयकलाची वार्टन MBA परिक्षा चॅट GPTन पास केलें. आनी युनायटेड स्टेट्साचे मेडिकल लायसन्सिंग ऑथॉरिटी हाजी परिक्षे ते पास केल्ले. तशी कार्ल्टन कॉन्टेस्ट म्हणून आसा आर्टाचे, आर्ट परिक्षेंतूय ते पास केल्ले म्हणून आमी आयकलाचे. आनी 4 व्हड लिगल एग्जाम पास केला चॅट GPTन. एक मॅशीन आज इतली अद्भुत जावन मनशू कशी एक बुद्धिवंत मनशू कशी चिंतन करता, तितली चिंतन आज मॅशिना भितर हाडचें हे अद्भुत एक कार्य आज मनशान साधन करून दिला. तशी आज कृतक बुद्धिवंतीक वचून सृश्टी करची कृतक बुद्धिवंतीकताय पावल्या आमी.
मॅशीन लर्निंगा दाखून डीप लर्निंगाक गेल्याची तशीच ह्या मॅशिना खातीर आमी एक एक्सपर्ट युनीट ताजे भितर आसता आनी नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसींग म्हूण आसता. आमी कशी भास मनुश्य कशी उपयोग करता तेची तंत्रज्ञान ते मॅशिनाकय दिवचे आनी हाजे सगळ्याची उपयोग घेवन आज आमगेले आनी मुखार चेडवांनी खंयचेय शिक्षणांतले ChatGPT दाखोवन डायरेक्ट जावन प्रश्न उत्तर घेवचे असल पुरा साध्यता आशिल्ली बी ती कितली की आतां युनिवर्सिटीन ब्रिटीश युनिवर्सिटीन पुरा ताका बॅन करचे वॉर्निंगांनी दिला चेडवांक तुमी चड उपयोग करूं नजे म्हणून थोडे स्कुलान पुरा बॅन करचे थंय पावल्याची असल एक संदिग्ध परिस्थिती आज मनशाल बुद्दोंतिकाची कृतक करून आज ताका दिवचे तागेले आत्तां दितना ते कितले पाड जावच्या पुरो ताजी लाभ आसा आमकां बिजनेस फिल्डांतू आनी आमगेले कस्टमर सर्विसांतू फ्रॉड डिटेक्शनांतू आनी पुरा लाभ आसा तितलेची ते दुरुपयोग जाल्यार नश्टय जावचे चान्स आसा असल एक लायक विचारू आमी आज आमगेले पदमाधुरी कार्यक्रमांतू चर्चा केला भाशे खातीर आनी भाशेचे शब्दा खातीर आमी हे कार्यक्रम आज केल्लो आसा. तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद सांगताची म्हगेले हे कार्यक्रमाची अभयपस.